ಪುರಾ ಜನ ಸ್ವಾಗತ ಸಹ ಈಚೆ ಸೆಷನ್ ಅಂದು ಭಾಗವತ್ GSB भक्तवृंद टीमाचे पुरा जनाक कृतज्ञता आसा तमगेले की तांणी हे प्लॅटफॉर्म ऑर्गनायज करून दिलें आसा. एवरी संडे आमी तांचे एक चांग विषय देवाल विषय ताजेर सत्संग करून अध्ययन करता आसा ती आतां मुखारसून गीता जयंती येता आसा ताका आमी हे 4 संडेजाची चतुश्लोकी भगवत गीता सिरीजा वयरी आमी हे सत्संग करता आसा ती आनी हाजेर आमकां पुरा जाणां एक अवसर मेळिल्लो आसा की ते 4 श्लोका विशयी आमी ताजे पठन करून अध्ययन करून हाका मनावच तशी जल्तितले आमगेले शक्ती यथाशक्ती त्या रूपार आमी अध्ययन करून ताका मनावच तशी प्रयत्न करू. सेशन सुरू जावचे पयलीं फुडें पुरा जाणां स्वागत आपासा, स्पेशली पुरा मालगड जनांक नमस्कार करून स्वागत करता. तुमगेले पुरा जाणांले आशीर्वाद घेवन हे सेशनचा मुखारसून वचचें. सेशन सुरू करचे पयलीं फुडें प्रार्थना करुया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वामी देवाला कलकलीन प्रार्थना करूया की नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स देवा तुगेल कसन की तू सांगेल गीते वैरी अध्ययन करून कसन की सत्संगा भाग घेवचे प्रयत्न करता आसत आमी पुरा जन तुगेल आशीर्वादानाची आणि पुरा भक्तजनांनी गुरुजनाला आशीर्वादान आमकां थोडे मनावच तशी करी आणि त्यांचे आमगेल जीवनान तू ते कशी प्रॅक्टिकली वे ताजे उपयोग करूं येता ताजी खातीर आमकां शक्ती आणि बल दी देवाला प्रार्थना करूं. सेशन आमी अशें प्लॅन करूया की एज युजुअल थोडे आमी भगवत गीताचे महिमा विषय स्टार्ट करताना एक 5 मिनिट उलोवया. मागीर ब्रीफली रिकॅप करूया आमी लास्ट 2 सेशन्साचे. मागीर आयच्या श्लोका वयरी चिके विस्तारपूर्वक डिस्कशन करून लास्टार आपण रिकॅप करून कंक्लूड करूया. रिकॅप करता तुमगेल कसं अभिप्राय तुमगेले अनुभव तुमगेल कसं एक एडिशनल पॉइंट तुमकां शेअर करता जाल्यार एंडारी लास्ट 10 मिनिट्सान तुम्ही शेअर करूयात. सो भगवत गीताचे आमी फुडें डिस्कस केले म्हणजे एक टाइमलेस विजडम आसा तू आणि कशी अर्जुनान ते गांडीव आशिल्लें ताका ताण तोग दवरलें ताका कशें करचें तागेलें एक युद्धा भाग घेवचें ताका मन नाशिल्लें जाल्यार ही भगवत गीता आयकतरी आमकां तसं की अर्जुनान कृष्णान सांगल्या म्हणजे ते धर्मयुद्धा भाग घेतिल्लो आसा आनी भारी एक पराक्रम दाखयलेलो आसा. तशी जी आमगेल पुरा जनाल आमगे लायफान तू ते गांडीव म्हळ्यार अर्जुनाल एक प्रकारान आमी पळयत सिंबॉलिकली फायटींग स्पिरीट म्हणून येता. तशी जी आमगेल सिच्युएशनान तू आमकां लायफान चॅलेंजीस येता ती आनी आमगेलें फायटींग स्पिरीट उणी जाल्यार म्हणजे जगता म्हूण सांग येता. तेन्ना हें भगवत गीता ज्ञान आमकां खंडित हेल्प करता लायफान तू कोप अप करचेक आनी तातूंत मुखारसून वचचेक. आनी ते भारी एक पवित्र वय कसं की देवाली वाणी न्हू केन्ना देवाल व्हड भक्ताल वाणी म्हळ्यार एकदम पॉवरफुल आसता. गुरुजनाल म्हळ्यार वपू आनी वाणी म्हळ्यार एक फिजिकल प्रेझेन्स आसता आनी तांणी सांगील उतरान तांगेले एक प्रेझेन्स आसता असोसिएशन. संघ म्हळ्यार साक्षात येद्रा आसतना एक संघ मेळचे पुरो एक भक्तालो देवाले आनी मात ताजे किना व्हड ताजे किना शक्तिमान म्हळ्यार वाणी संघ तांणी सांगील उतर आमी केन्ना आयकता ती तांणी बरयलें केन्ना आमी वाजिता ती त्या एक प्रकाराची वाणी संघ. आनी ते इतले शक्ती आसता तांतू की मस्त सकट दोष आमगेले हृदया भितर आसता ती त्यांचे कशी केल्यार क्लीन जायना ती
जाल्यार ह्या देवाल वाणी ऐकल्यार मात्रानची क्लीन जावचे साध्य असता. देवान सांगचे आसा भगवद्गीतांतुची इदम ज्ञानम उपाश्रित्य माम सधर्म्य आगतः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च. म्हळ्यार देवान सांगचे आसा की कोण हे भगवद्गीता ज्ञानाचे आश्रय घेता इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मागीर कसन सांगता ती की कसने कष्ट आयल्यार प्रलय न व्यथन्ति च कसने असल्यार डिस्टर्बन्स जायना म्हूण. कसं की आमकां पुरा हे संसार अशें की कसं एक डिफिकल्ट सिच्युएशन्स येता आसता येवचे पुरो. सो एक पेनफुल सिच्युएशन जाताची कसं एक कष्ट येताची सो त्या संसाराची नेचरची ते अवॉइड करचे जायना. बट वी मे हॅव टू लिव्ह विथ पेन बट नॉट इन पेन. म्हळ्यार आमकां तांतूं देखून कशी एक सहन करची शक्ती देव आमकां दिता आनी हे भगवद्गीता ज्ञान प्राप्त केल्यार आमगेले ते विजडम डेव्हलप जाता आमकां ते नॉलेज येता म्हूण. कशी काळखान तूं कसं दिसना जाल्यार आमी एक टॉर्च लायट घेवन पळयतात पळय मागीर टॉर्च लायट घालसीत आमकां काळखान दिसता हगूर हगूर कशी मुखारसून वचचे येता म्हूण. तशींची आमगेले इनर वर्ल्ड म्हणटात पळय आमगेले मना भितर एक पण काळोखशी असता कसं की एक मन येवन कसं की एक कष्ट जाल्ल्या म्हणटा दिसता मुखारसून कसं करची म्हण कळना. त्यात भगवद्गीताचे नॉलेज म्हळ्यार एक प्रकार टॉर्च लायटा म्हणकेची आमकां मुखारसून वचचे वाट दाखयता म्हूण आमी सांगता. आणि हे नॉलेजा निमित्त आमकां कसं की एक इमिजिएट कसं की आमगे लायफांत आमी नॉर्मली कसं आमगेले इमिजिएट प्रॉब्लेम कसं तांतू आमगेले मन असता. जाल्यार भगवद्गीता घालसिता आमकां कळटा की हे कसं की एक आत्मा विशय आसा कसं की आध्यात्मिक ज्ञान आसा खंयची हे भौतीक संवसाराक एक परे कसं की विशय आसा म्हूण कळटा. पक्कने आमकां कळटा वय की आता पक्कने थोडे कष्ट असल्यार येडना हे ज्ञान प्राप्त करताना हे वाजितान अध्ययन करताना कष्ट जाता जाल्यार मुखारसून चांग जावचे पुरो म्हूण. सांज चार्डाक पक्कने इंजेक्शन दितना तो भारी रडतलो जाल्यार मुखार तागेले कसं की दुखी उणी जाल्यार ताजेन ताका भारी चांग उपयोग आसा ताजेन ताका बेनिफीट आसा. तशींची भगवद्गीताची म्हळ्यार इमिजिएटली आमकां ते ज्ञान प्राप्त करताना इमिजिएट बेनिफीट कसं म्हूण कळसना पक्कन एक म्हणटा जाल्यार आमगेले ते विजन एक्सपांड जाल्ले निमित्त आमकां ते कसं लायफांत कश्ट येता ते आमकां सहन करच्याक शक्ती दिता म्हूण पळयता. हे चतुश्लोकी भगवद्गीता श्री रामानुजाचार्यान हे चारी श्लोक आयडेंटिफाय केलेले की हातूं पुरा एक प्रकाराची एक एसेन्स आसा म्हूण. आणि हे 4 श्लोक जे तरी नॉर्मली आमी लास्ट टाइम सांगिल्लें रिकॅप करताना की अर्जुन नॉर्मली क्वेश्चन निमगिता जाल्यार हे श्लोक सांगले आसता अर्जुनान देवाक पॅराफ्रेज करचे आसा आनी सांगचे आसा की देवा तूंच देव म्हूण परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम इदमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु म्हूण. आहुस्ताम ऋषे सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे. म्हळ्यार देवा तूंची पुरापुशी होडू खंडित डाऊट ना तू कसने संशय ना हांव मात सांगचे न्ही पुरा होडोड ऋषीगण वय सांगतात म्हळ्यार आनी ह्या 4 श्लोकांतू मेनली असं म्हळ्यार फर्स्ट 2 श्लोकांतू डिवोटीजान भक्तान कसं करचे आणि दोन्ही श्लोक देव कशी रेसिप्रोकेट करता देव परस्पर भावना भक्ता प्रती कशी दाखयता म्हणून त्या 2 श्लोकांत आमी पळयता. सो 10.8 अंत आमी पळयता की देव कशें सांगता की हाजी पुरा जी श्रोत देवूची म्हणून पुरा जी कारण देवूची ईश्वर परम कृष्ण आणि ते कळली सीता कसं जाता आणि कशी तांणी डिवोटेड जाता ती ते 9व्या श्लोकांत आणि कशी तांणी भक्तजन इंटेलिजंट जाता ती त्या प्रोसेस त्या आयची श्लोकांत आमी डिस्कस करू आसा. आणि नेक्स्ट वीक कृष्ण कशी बुद्धी दिता त्या 11 श्लोकांत म्हणून आमी पळयता. सो 10.8 श्लोक अहम सर्वस्य प्रभो मत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वित. अशी सांगितलं असं की पुरा विदाउट एनी एक्सेप्शन्स पुरा हाजी कारण देवूची काही एक्सेप्शन ना आणि ह्या कळून कोण इति मत्वा भजन्ते माम कोण होल हार्टेडली सगळे हृदयपूर्वक कसं करता इति मत्वा भजन्ते माम मेगेल कोण ह्या करता तो बुधवय इंटेलिजंट आणि भाव समन्वित म्हळ्यार तो तागेल इंटेलिजन्सान बुद्धी नाही आणि तागेल मनान हृदयान वय
तो म्हाका समन्वितः पुरा रुपार एक प्रकार आकर्षित जाता म्हणून सांगितलं. सो आमगेले ते मेन टेक अवे आशिल्लें की कृष्ण अल्टिमेट कॉज त्यांच्या विशयांत आमी एक एग्जाम्पल घेतिल्लें की कशी आमगेले घरकडे दूध एक पॅकेट येवचें पुरो जाल्यार आमी ते इन्वेस्टिगेट करता गेल्यार ते खंय दोकून आयिल्लें हा अंगडी दोकून अंगडीन खंय दोकून आयिल्लें होलसेलर दोकून होलसेल खंय दोकून आयिल्लें फॅक्टरी दोकून फॅक्टरी खंय ते गायेची दूध आशिल्लें गायीन कसं तण खाल्लें तण खंय दोकून आयिल्लें पावस आयलो म्हूण आणि पावस कशें आयल्लें तर सूर्या प्रभावानं समुद्र उद्दा वचून मोड जावन पावस आयल्लें आणि सूर्य कसं नाही देवाल्या शक्ती तशें आमी पळयलेलें की पुरा जी अल्टिमेट कॉज देवूची म्हणून खंयचें हाजें ऑरिजीन केल्यार आणि आमी केन्ना ते आश्रय देवाल आश्रय घेता ती तेन्ना आमी व्यवसायात्मिका बुद्धी जाता ती म्हणून व्यवसायात्मिका बुद्धीर एकेह कुरुनंदन बहुशाखाहीनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम म्हळ्यार खंय खंय आमगेलें आश्रय घेवचें सॅटिस्फॅक्शना खातीर आमी विंगड विंगड कडेन वता आसता ती आश्रय घेता ती जाल्यार विंगड विंगड बहुशाखांनी एकाची व्यवसायात्मिका बुद्धीरी जल सिता तेन्ना आमी एकेह कुरुनंदन म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार तागेल्या एक मनांत आसता मागीर दोन्ही श्लोक आमी पळयलेले मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च म्हणून हें पळयलेलें आमी आनी तो आमी पळयलेलें एग्जाम्पल आमी शेअर केलेलें की कशें आमी खंय पुणी भायर वचून ऑफिसा वचून ऑर खंय भायर गांवां वचून मस्त एक प्रकारार थकून म्हळ्यार पुरो जावन येता ती जाल्यार घरकड आयली सुद्दां आमकां एक प्रकार शेल्टर मेळटा घरकडे आयली आमगेल्या घरकडे आयली सुद्दां एक पंदा सॅटिस्फॅक्शन सिक्युरिटी तशें पुरा मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा तशींची आमगेलें त्या तर फिजिकल घर जालें जाल्यार मेंटली वय आमी विंगड विंगड विशयांत आश्रय घेता ती कोणाक खंयचे एग्जाम्पल शेअर केलें कोणाक क्रिकेटा रुची अशें पुरो कोणाक विंगड खंयच्या विशयांत रुची अशें पुरो हें एक प्रकार आमगेलें मेंटल घर खंयच्यांत आमी सॅटिस्फॅक्शन सोदितात मात तें केन्ना आमगेलें मेंटल घर ऑर इनर होम कृष्ण जाता की आमकां खंय भायर वचूं का म्हूण ना आमगेलें मेंटल होम वय कृष्णा वयरी आमी ध्यान दिवन तांतू आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा इनर सॅटिस्फॅक्शन मेळटा सो ताक म्हणचें म्हणून आनी ते खंयच्यान इनर सॅटिस्फॅक्शन मेळटा प्रभुपाद स्वाम्यान भारी छंद सांगिल्लें ट्रान्सलेशनान थॉट्स ऑफ माय प्युअर डिवोटीज ड्वेल इन मी म्हणून म्हगेर भितरी आसता म्हणून आणि त्या भागवतमाचे आमी श्लोक डिस्कस केलेले की धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुच्यंती केन्ना कृष्णाले पादमुला वयरी कृष्णा चरण कमला वयरी आमगेले मन केंद्रित जाता कसं नाही मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्व शरणम यथा सो आमी हें पळयलेलें आनी मच्चित मदगत प्राण बोधयंत म्हळ्यार आमी केन्ना आमगेले मनान देहान आनी आमी आमगेले वाणीन केन्ना कृष्णाल विशयी मन घालता ती तेन्ना खंडिताची कसन जाता म्हळ्यार तुष्यंतीच्या रमंतीच्या म्हणून आमी ते 9व्या श्लोकांत पळयलें परस्परम कथयन म्हळ्यार अशी ओट्टू मेळ न्हू केन्ना भक्तजन एकल्या विशय देवाल विशय सांगता ती आमकां एक भारी एक व्हड आनंद मेळटा आनी आमी चैतन्य महाप्रभूलांनी एग्जाम्पल पळयलें तुष्यंती म्हळ्यार कशें की आमकां भक्तीन तूं ऑलरेडी कशें की एक सॅटिस्फॅक्शन आसा वय म्हणजे एवरी संडे न्हू आमी मेळटात ऑर विंगड विंगड भक्तिमय कार्यांत आमी भाग घेतात कशें की एक सॅटिस्फॅक्शन आसा तें तुष्यंती म्हणून आनी रमंती म्हळ्यार मुखार सून भक्तीन तूं आनीक कशें की एक सॅटिस्फॅक्शन मेळचें पुरो आनंद मेळचें पुरो म्हूण ते पक्ष आसता ते लेखूनच मनांत एक खुश जाता पळय भक्तान तूं ताका रमंतीचें वय म्हूण येता म्हूण तशें आमी डिस्कस केलें आनी कशी चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें की ब्रह्मांड भ्रमिते म्हणून खंय खंय भोवन येत तर कशें की गुरुल आनी कृष्णाल प्रसाद पावन जाता आमकां ते भक्ती लता बीज मेळ्ळेलें आसा आनी ते भक्ती लता बीज आमी कृष्ण ते झाड जावन कृष्णाला ते पाव जावं तितले व्हड जावचे खातीर श्रवण कीर्तन जले कोरये सेचन श्रवण कीर्तन करता आसता ती तेंच तुष्यंतीच्या रमंतीच्या म्हूण आमी पळयलेलें आनी आमी पळयलेलें की सतमुखरितां भवदीय वार्तां म्हळ्यार कशी भक्ताल संघान तूं आमी केन्ना व्हड भक्ताले गुरुजनाले कोणाले भवदीय वार्तां म्हळ्यार देवाल विशय आयकता ती आनी आमकां कसं चेंज करका जाय की आमगेलें प्रोफेशन चेंज करका आमगेलें घर सोडका और आमगेलें कसं एक विंगड एडजस्टमेंट करका जाय ना स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवान मनोभीर
खंय खंय आमी पोजिशनार आसती, स्टुडंट, गृहिणी, प्रोफेशनल, खंयचे पोजिशनार आसत आमी, खंयचे कंट्रीन तसो ती खंयचे कास्टाच्यो आसती, कसने चेंज करका म्हणना स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर. आशिल जाग्यारीची आमी केन्ना हे प्रयास आमी केन्ना करता ती तेन्ना आमी भक्तीन मुखार सून वचयता म्हणून. आणि त्या भक्तीन मुखार सून वचे खातीर कसने आर्टिफिशियल जावका म्हणून आमगेले भितरी आसा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूनय श्रवणादि शुद्ध चित्त करोय उदय. आमगेले हृदया भितरी आसता म्हणून आमी लास्ट टाइम ते डिस्कस केलेलें. तशींची कृष्ण चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभून हे भगवद्गीतेचे विषय प्रचार करचेक पुरा जना सांगितले, जारे देखो तारे हो कहो कृष्ण उपदेश. कृष्ण उपदेश म्हणजे भगवद्गीताची कृष्णान सांगेल पुरा जना सांग्याती. आणि नित्यानंद प्रभून सांगचे बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा. हे कृष्ण शिक्षा म्हळ्यार वय भगवद्गीताची म्हणून तांणी दोग जणांन देवान सांगचे आशिल्लें की करता म्हणून. आणि खंयच्या प्रकारार आमकां भगवद्गीतेन तो आमकां उपाय मेळटा, कसनी आमकां मनां दिसल्या पुरो हो म्हगेल्या भक्ती करच्या खातीर दुड्ड ना अडना पत्रम पुष्पम फलम तोय. कसने थोडे वेळ आसल्यार आमी स्टार्ट करूं येता म्हणून. ओके, दुड्ड येना जाल्यार इंटरेस्ट येना, टाइम येना ना, देवान सांगचे आसा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य म्हणून. थोडे कसने पुणी करत जल्स तितले करयात, त्रायतो महतो भयात. थोडे वेळ केल्यार वय आनी तुमकां तो हगूर हगूर रुच येतली म्हणून वैदी भक्ती सुरू केल्यार. आणि हगूर हगूर कृष्णाल इम्पॉर्टन्स आमगे लायफान तूं वाडता वतलें म्हणून. सो त्या प्रकारार हें केलेलें. आयची श्लोक स्टार्ट करूया की तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते. श्रील प्रभुपाद स्वाम्यान हे श्लोक मस्तपंता यूज करचे आशिल्लें. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते. म्हळ्यार कशेने एक तेषां सततयुक्तानां म्हळ्यार भक्त म्हळ्यार सिंपली सेंटिमेंटल न्हय, कसं की करता आसता, ऍक्टिव्ह आसता ती. एक पंत चैतन्य महाप्रभू बनारसान तूं मस्त सकड कीर्तन भजन कीर्तन करता करता तांणी इतली फेमस जाली ती बनारसान तूं. त्या टायमार व्हड विद्वान आशिल्ले थंय प्रकाशानंद सरस्वती म्हणून. तो चैतन्य महाप्रभू पण इम्प्रेस जाता. जाल्यार तो सांगता तूं इतलो व्हड विद्वान आसा, तुगेलें नांव आयकलां तूं बंगालान, तुगेलें निमाय पंडित म्हूण तूं आशिल्लो. जाल्यार एक सेंटिमेंटल पर्सन म्हणजे कसं नामता आसा म्हणून कीर्तन करून. तेन्ना चैतन्य महाप्रभून अशी सांगचे आसा, मागीर गुरून सांगिल्लें की आय एम अ फूल. म्हळ्यार गुरून सांगिल्लें म्हाका चड बुद्धी ना, ताका देवाल कीर्तन मात कर म्हणून. म्हळ्यार अशी न्हय, मागीर प्रकाशानंद सरस्वतीक चैतन्य महाप्रभून पुरा सांगचे आसा कशी त्या मायावादा विशीं आनी कशी भक्तीची श्रेष्ठ म्हूण ते पुरा सांगचे आसतात मुखार. प्रकाशानंद सरस्वती आनी चैतन्य महाप्रभू ते कॉन्वर्सेशन रेकॉर्डेड आसा चैतन्य चरितामृतांत. मात हे पॉइंट अशें की कृष्णान सांगचे म्हळ्यार ही सततयुक्तानां कशी भक्तीची इनफ आसा म्हूण हे पॉइंट कृष्ण सांगता. कसने उण आसल्यार ते हांव कंप्लीट करता म्हणून. ददामि बुद्धियोगम तं येन माम उपयान्ति ते. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स हे वर्साचे आसा की कसने आमगे प्रयास करताना चिक्के वय उणी पडल्यार कसने आमकां कळ्ळी म्हूण जाल्यार देवूच परमात्मा जावन आमगेले आसा. तोच पर्सनली और भक्ताल थ्रू तांगेले आशिर्वादान आमकां ते कसन जावका ती बुद्धी दिता देवाल्या पावच्या खातीर म्हणून. येन माम उपयान्ति ते. मेगेल्या खातीर पावच्या खातीर कसं कसं रिक्वायरमेंट आसा ते हांव दितलोची म्हूण देव सांगता. हाची फुडें देवान so here translation sir, to those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding which they can come to me. म्हळ्यार कोण मेगेल सतत युक्ता नाम आसा हांव तांकां ते खंडित अंडरस्टँडिंग दिता म्हणून. एक प्रकार देव सांगता आसता भिवका म्हूण ना म्हूण. तुमी तुमगेले इतले प्रयास करयात बाकी पुरो हांव पळोवन घेतलो म्हूण देव हे श्लोकान सांगता आसता. आनी हे चैतन्य महाप्रभून आनी प्रकाशानंद सरस्वती एग्जाम्पल दिलें ताचे. तशींच भगवद्गीतान देवान दोन्ही अध्यायान तुवें बुद्धियोग म्हूण सांगचें आसा.
एषा ती विहित सांख्ये बुद्धियोग त्व इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसी म्हूण देवान सांगचें आसा आनी तुय देवान तांच सांगचें आसा की बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ म्हळ्यार केन्ना हे भगवद्गीता नॉलेजान तूं तुका बंधना दुखून भायर येवेत तुवें म्हणून कृष्णान ह्यांची बुद्धियोगा विशय दोन्ही अध्यायांत देवान सांगचें आसा म्हूण सांगयता सो आमी एक पळय येता की खंयच्याय प्रकारारी उणेपण असलें डेफिशियन्सी असला म्हणटात पळय आमगेल अंडरस्टँडिंगान तूं कृष्ण सांगता की भक्ती मात करया ती ते कसन ते अंडरस्टँडिंग जावं ते ह्या ओवर अ पिरियड दिसतलोची म्हूण म्हळ्यार बुद्धीन आमी इंटेलेक्च्युअली आमी केन्ना ट्राय करतात भगवद्गीता वाचूच्या हें करचें तेन्ना आमकां एक अंडरस्टँडिंग येता योगा विशय सो बुद्धीन योगा टुवर्ड्स आमकां अंडरस्टँडिंग येता योग म्हळ्यार कसं ना मुखार कसनय कार्य करता देवाल कनेक्ट जावचे कसन चांग कसन ते चांग नाही ते आमी डिस्क्रिमिनेट करून मुखार चिता वचता अशें ते बुद्धीन योगा आणि योगान बुद्धी येता म्हळ्यार बुद्धी योग बुद्धी म्हळ्यार आमी पळय येता की केन्ना आमी प्रॅक्टीस करता वता ती कसनयपुणी तेन्ना देव आमकां भितर वयल्यान ते इंटेलिजन्स दितलोची म्हूण आमी पळय येता सगळे भागवतमान थंय आमी पळय येता स्पेशली भागवतमाचे दोन्ही अध्यायांतू सगळे एक सिरीज आसा दोन्ही अध्यायांतू ह्यांची पॉइंटर विशय की देव कशी भितर आसून आमकां हें दिता म्हणून एक श्लोक आसता अबाउट एक 15 श्लोक आसा ह्यांची पॉइंटर भागवतमार आसा श्रृणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विधिनोती सुरत्सताम म्हळ्यार देवाल विशीं आमी केन्ना आयकता वता ती श्रृणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी मनांत तशें पुरा दोष काणू देव आमगेल चांग पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा हे आनीक एक श्लोक हे दोन्ही अध्यायाचे 20th श्लोक एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते म्हणून हांतू सांगिल्लें आसा म्हळ्यार हांतूय देवा हांतूय सुत गोस्वामीन सांगचें आसा की कोण ह्या प्रकारार एवं प्रसन्न मनसो कशें हांतू सांगिल्लें पळय भजतां प्रीतिपूर्वकम म्हळ्यार प्रसन्न मनान कसं ना भगवत भक्ती योगता आमी देवा लोट्टू कनेक्ट करचे ट्राय करता ती भक्ती प्रोसेसान तेन्ना कसन जाता देवूची ह्या प्रोसेसा निमित्त भगवत भक्ती योगता म्हळ्यार आमी देवाल भक्ती ಒಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ जाता ती खंयची भावनेन प्रसन्न मनसो भारी प्रीतीपूर्वक आमी भक्तीन कनेक्ट जाता ती तेन्ना ऑटोमॅटिकली कसन जाता भगवत तत्व विज्ञानम ते आमकां कळटा आणि मुक्त संगस्य जायते म्हूण नाकनातील विशय देखून आमी भायर पडटा ती हे ऑटोमॅटिकली जाता म्हूण तो भागवतमांतूय ह्यांची श्लोका विशय आमी पळय येता प्रभुपाद स्वामीन केन्ना तशें सांगचें की एक पंथा तांचे शिष्य जन येवन डाउट्स निमगीत आशिल्लीं की म्हाका हें आनीक एक कळ्ळी हें आनीक एक कळ्ळी तेन्ना कृष्ण प्रभुपाद स्वामी सांगता आशिल्लीं ओवर अ पिरियड तुमकां कळटलें तुम कितले अंडरस्टँड जाता ते एक्सेप्ट करया ती आनी खंयच्याय विशयार भिवका म्हूण ना कसने पकने वस्तू कळना जाल्यार कृष्ण विल टेक केअर ऑफ द रेस्ट म्हूण प्रभुपाद स्वामीन केन्नाय तांगेल्या शिष्यांक अश्योरन्स दिवची आशिना सो इम्पॉर्टंट पॉइंट की आमी इंटेलेक्च्युअली आसपण आमी केन्ना एक पंथा अध्ययन करतना हें समजें न्ही मू पॉइंट हें म्हाका अर्थ कळ्ळी मू सम म्हूण आमी मुखारसून वचचे ना एक पंथा ऑफकोर्स चान्स मेळ्ळ्यार ऑफकोर्स डाउट्स क्लियर करून मुखारसून भक्ताल संघांत निमगूय येताची तांची प्रणिपातेन परिप्रश्नेन म्हळ्यार हंबल एटिट्यूडान आमी हळू गुरुजनांक तांकां आमगेले डेफिनेटली आमगेले पॉइंट्स निमगूय येताची हंबल एटिट्यूडान त्यानंतर भगवद्गीतेंतूच सांगिल्लें आसा जाल्यारीची आमी अशी लक्षण जे की मेगेल इंटेलेक्च्युअल पावरान मेगेल बुद्धीन हांव भगवद्गीता अर्थ निमगून पळयतलो म्हणून ना तशी कळना तें आमी भगवद्गीता की ना वयर वचून ताका अंडरस्टँड करचे ट्राय करचे म्हळ्यार तशी फिलॉसॉफी वर्क करना म्हूण आमी पळयता भगवद्गीता अध्ययन भक्तिमय रुपार करता आसल्यार आमी तांतू मुखारसून वचयत गुरू म्हूण आनी डाउट्स क्लियर जाता वतले गुरू आनी आमगेले प्रगती आनीकय जाता
कसले की एक पण डाऊट्स असतात पळय आता पక్కने आम्ही ड्रायव्हिंग करता असताना एक दोन एक जंक्शन आयलिंद आणि जंक्शन आराम गोतना ह्या वाट के वच्चे की लेफ्ट वच्चे की राईट वच्चे की म्हणून आम गोतना तेन्ना मुखार सून वतात आमी मात आमचे काही डाऊट आसा करेक्ट वाटेर वता आसत की ना म्हणून तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ वेळान एक मनुष्य मेळटा आमकां रोडार ताका निमगेता ती की आता अशी वचेत की तो सांगता वय वय ह्यांच करेक्ट वाट म्हणून तेन्ना तो ड्रायव्हर आसा पळय की कार फास्ट चलोवचें सुरू करता येदोळ उलटाची की हगूर चलयत आशिल्ली कसं की मन कसं की डाऊट आशिल्लें मात आतां क्लियर जालें न्हय की हीच वाट करेक्ट म्हणून तशींची भगवद्गीता वाचिता वाचिता आमगे लायफान तशी कसं कसं एक डाऊट्स क्लियर जावन आमी मुखार सून आनीक स्पिडार वता ती म्हणून आमगेले आध्यात्मिक प्रगती करूं येता म्हणून सो आमी एक प्रकार पळय येता युक्ता नाम म्हळ्यार भक्तीन तूं एंगेज्ड आसूं का कशी देव सांगता सतत सतत युक्तानाम सो युक्तानाम कशी सतत युक्तानाम आणि भजताम कशी प्रीतीपूर्वकम सो हे दोन एडजेक्टिव्ह एक प्रकार देव दिता की आम्ही देवाल डिवोशनल सर्विसांत एंगेजमेंट असता आमगेले पण आम्ही कसनेपुणी करता असता ती कितले कोरका कसन कोरका म्हळ्यार युक्तानाम कशी हाव सतत 24 hours करचे ट्राय करता म्हणून देवान सांगचे मागीर भजताम देवाले भक्तीच विंगड विंगड कार्यान तू भाग घेतात कशी देवान सांगचे असं प्रीतीपूर्वक म्हणून म्हळ्यार हे दोन्ही असं जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान तू परपोटा सांगचे असं की आमगेल जालेल तितले आमी इंटेलिजन्स यूज करका म्हणून इंटेलिजन्स यूज करका म्हळ्यार कसन आमकां एक भक्तीन तू आमी ऑर्गनायझेशन आनी आमगेले इंटेलिजन्स यूज करून मुखार सून वचचे ट्राय करता राबुका म्हणून आता आमी पळयल्यार आमी पळय येतात आमी लास्ट टायम अनाउन्स केल्या म्हणकेची जानेवारी एंडा जो फेब्रुवारी फर्स्ट वीकांत आमी ते गोवर्धन इको विलेजाचे एक टूर कंडक्ट करचे आसा 1 डेचे थंय आमी गेल्यार पळय त्या राधानाथ स्वामी लिडरशिपारी ते कितले की एकर्स जाग कितले चांग रुपार डेव्हलप जावन थंय विंगड विंगड मंदिर राबचे फॅसिलिटीज भक्तांक विंगड विंगड पठन अध्ययन करचे एक विद्यालय आसा कितले सकट फॅसिलिटीज आसा ती म्हळ्यार कशें की एक प्रभुपाद स्वामी मनांत आशिल्लें की वृंदावना म्हणकेच एक जाग डेव्हलप करता राधानाथ स्वामीन ते इंटेलिजन्स आनी तांगेलें ऑर्गनायझेशन यूज करून तें केलेलें आसा सो सिंपली कशें की एक ट्राय करून मुखार सून वचपाचें एफर्ट घालचें तें वन ऑफ द पॉयंट्स हे वर्सा देखून आमी शिकयत म्हणून आमी पळयत मुखार कसं की अल्टिमेटली गोल आमगेली कृष्णाची मात देवाल्या पावच्या खातीर कसं कसं करता सो त्या पॉयंट आमी ह्या श्लोकांत तूं डिटेलांत वचत सो अल्टिमेट गोल कृष्णची म्हणून आमी फर्स्ट 2 श्लोकांत कळलेलें आसा जाल्यार आतां मुखार सून कशें वचत तूं भक्ताल संघांत येवन आनी एक गुरुला आश्रय घेवन केन्ना आमकां कळ्ळें हा कृष्णूचे अल्टिमेट गोल जाल्यार आमी कशें की आमगेले कार्य आमगेले प्रोफेशन अटॅच्ड आसता ती तेतून ते कर्मयोग जाता आमकां कशें की इंटेलेक्चुअली हा म्हाका आनीक वाजूका फायंड आउट करता देवाल विशय म्हळ्यार ज्ञान आनी संपादन करून ज्ञाना थ्रू देवाला कनेक्ट करता ते ज्ञान योग मात हे पर्टिक्युलर श्लोकांत देवान सांगचे म्हळ्यार केन्ना आमी भक्तीन तूं आश्रय घेता ती आनी भक्तीन तुची मुखार सून वचचे फुल्ली फोकस्ड जाता ती ताका बुद्धी योग और भक्ती योग म्हूण सांगयत म्हूण आमी पळयत आनी हे संगांतूची खंडिताची शक्ती आसा म्हणून संगे शक्ती कलियुगे म्हणून केन्ना आमी पुरा जन ओट्टू मेळून कलियुगांत स्पेशली पावर आसा ताजे खातीर संकीर्तन म्हणून चैतन्य महाप्रभून सुरू केलें की कलियुगांत संकीर्तनाचो प्रभाव व्हड आसा म्हणून केन्ना आमी पुरा जनान ओट्टू मेळून केन्ना देवाल भक्ती करतात पळय ते ताची विशेष एक शक्ती आसा म्हणून ते पुरा सांत त्या पक्षाल काणी आसा पळय की मस्त पक्ष्या वय तो एक हंटर येवन नेट घालता के आता कसं करचें म्हणून ते तांतूल पक्षी पुरा डिसायड करतात की आमी पुरा जन ओट्टू मेळ न्हू आमगेले पाक मारया तेन्ना ते आमी जातले दिसता कसं नाही म्हणून तेन्ना तांणी पुरा जनान ओट्टू मेळ पाक मारले सिता ते नेट समेत तांणी घेवन खंय की उड्डून वता ती म्हळ्यार संगे शक्ती कलियुगे म्हळ्यार आमी पुरा जनान केन्ना भक्तीन तू रुच आशिल्ली जन केन्ना ओट्टू येता ती
इनफॅक्ट प्रभुपाद स्वाम्यान ते इस्कॉन म्हणून फाउंड हे केलेले रिजन ह्यांची सगळे वर्ल्ड ओव्हर पुरा जना कोणांत भक्तींत रुची आसा इंट्रस्ट आसा तांणी ओट्टू मेळ्ळी हे संघांत इस्कॉन संघा भाग घेवन भक्तींत तूं मुखारसून वचयता म्हूण. सो एक प्रकारार पळयल्यार एक क्वॉलिफिकेशन आसा तूं मुखारसून वचेक की सिन्सियरिटी आनी डेडिकेशन आसूं का, कितली सिन्सियर आनी डेडिकेटेड आसा ती तितली प्रोग्रेस जातलें म्हूण. आनी एक एक्सपेक्टेशन आसा देवालें की स्वल्पपुणी कसं एक सर्वीस करता म्हणून पत्रम पुष्पम फलम तोयम थोडेची आमगेल साथ देशील तितले थोडे थोडे मुखारसून घेवन आमगेल इंटेलिजन्स यूज करता म्हणून. आमकां कसं एक इन्स्ट्रक्शन्स मेळचे पुरो जाल्यार आमगेल साध्यान तशिलें कसं कसं म्हणून आमकां कळटा. आमगेल सिनियर डिवोटीज गुरू आमकां देवाल भगवद्गीता वाचिताना आमी खंयच्या विशयान प्रेरीत जावचे पुरो कसं एक इन्स्ट्रक्शन जाल्यार आमगेल त्या लायफान फॉलो करून आमी प्रॅक्टिकली कशी त्या मुखारसून इम्प्लिमेंट करता तांतू आमगेल थोडे एफर्ट आमी घालता. कशी प्रभुपाद स्वाम्यांक इन जनरल इन्स्ट्रक्शन्स मेळ्ळेले की तुका टायम मेळ्ळ्यार तुका दुड्ड मेळ्ळ्यार तूं बुक्स बरोवका म्हूण इंग्लीश लँग्वेजान तूं कसलें की तुगेली इंग्लीश लँग्वेज लायक आसा आनी सगळ्या वर्ल्डा स्प्रेड करता म्हूण. आतां प्रभुपाद स्वाम्यांक एक्झॅक्टली तांगेल गुरून सांगनी की खंयची बूक बरोवका खंयची श्लोका वयर बरोवका खंयची बुका विशय बरोवचे नज हें पुरो सांगनी एक जनरल इन्स्ट्रक्शन दिलेलें जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेल ते एक इंटेलिजन्स तांगेल ते एक एफर्ट घालून कितली सकट बुक्स बरोवन ताजें ट्रान्सलेशन केलेलें. सो तांगेल सायडा देखून तांगेल तांकां कितलें आसा तांणी ते एफर्ट घालिल्लें आसा. प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले लायफान तूं कंटिन्युअसली ते डिस्प्ले केलेलें आसा की कसं एफर्ट घाल मुखारसून वचुका म्हणून. एक पंत तांणी आफ्रिकांत आशिल्लीं ती आफ्रिकांत आसतना तांगेले एक डिवोटी तांगेलो शिष्य आशिल्लो ब्रह्मानंद प्रभू म्हणून आनी ते प्रोग्राम 5 दिवसाचो पंडाल प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेलो ताणें आफ्रिकांत. सूर्य दिवस पंडाल प्रोग्रामान जन आयिल्लीं ती मस्त आयिल्लीं डोनेशनय मेळ्ळें जाल्यार थंय लागतली इंडियन्स आयिल्लीं पुरा. मागीर प्रभुपाद स्वामीन सांगलें की आफ्रिकन्स कशें येयना ती आमी आयलीं तांकां प्रचार करचेक म्हळ्यार इंडियन्स कशी येता तो चांग विशयची हांगा राखतलीं डोनेशनय दिता ती जाल्यार आमी आयलीं कसले हांगा प्रचार करचेक हांगा राखतले मूल जन कोण आसत पळय आफ्रिकन जन तांकां येवका. ताका ब्रह्मानंद प्रभून सांगलें की प्रभुपाद तांकां इंट्रस्ट ना दिसता आमी तशें प्रचार केला भायर पोस्टरांनी घालना आनी आमी जाल्यार कोणी येयनी ती कसं करचें ना. प्रभुपाद स्वामीन सांगलें ना ना तितलें केल्यार ना आमगेल सायडा देखून कसं एफर्ट घालता न्हय. सुरेखच प्रोग्रामा पशी फुडेंच पुरा बाग येयला न्ही आतां हें हॉलाच बाग येयला बंद केला पण तुमी ओपन दवरया ती अशी दिसचें की हें क्लोज डोर प्रोग्राम म्हूण हॉला पुरा बाग येयला ओपन केले की नेक्स्ट डे आनी घट्टी कीर्तन करया ती म्हूण सांगलें की आनी आनीक सांगलें की तांणी इंग्लिशान उलयता आशिल्लें प्रभुपाद स्वामी तांणी सांगलें की लोकलाच लँग्वेज फायंड आउट करया ती म्हूण. थंय मस्त जन लोकल जनांक स्वाहिली म्हूण थंयची लोकल लँग्वेज आशिल्लें. हा ते स्वाहिली लँग्वेजान आमी ट्रान्सलेशन करूया म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें की कशी पुणी कोण ब्रह्मानंद प्रभून वचून खंय पुणी कोणाक इंग्लीश स्वाहिली गोत आसा तसल कोणाक एक लायक धोर ट्रान्सलेशन केलें आनी दोनूय दिवस तिनूय दिवस देखून पळयल्यार इंडियन्सांना किना कितली चेड आफ्रिकन्स ते पंडाल प्रोग्रामान भरलीं ते म्हळ्यार कसं की एक प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेल सायडा देखून कसं एक एफर्ट घालचे उणी करनी तें एक आमी पळयता. सो दॅट एक देवाल एक्सपेक्टेड भजताम प्रीतीपूर्वकम सतत युक्तानाम प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले लायफान तूं केन्ना एक डिस्प्ले केलेलें म्हूण पळयता. तशी आमी विंगड सकट मस्त सकट एग्जाम्पल्स पळयता केन्ना भक्तान तांगेल सायडा देखून एफर्ट घालिल्लो आसा आनी ताजे निमित्त देवान तांकां कसं जावक आशिल्लें तें दिल्लें आसा म्हूण सांगिता. एक काणी आसा वृंदावनाची दुखी कृष्णदास म्हणून म्हळ्यार मुखारसून तांकां श्यामानंद पंडित श्यामानंद प्रभू श्यामानंद दास म्हूण तांणी व्हड भक्त तांगेले आसा ती तांणी जीव गोस्वामीले सेव करचे वता जीव गोस्वामीन तांकां एक काम दिवचें की सेवा कुंज म्हूण ते वृंदावनांत आसता ते पुटळ करून दवरका म्हूण म्हळ्यार झाडू मारून क्लीन करता म्हूण ते करता करता तांगेल सेवा भावनाची एक दिवस राधा राणीच प्रसन्न जावन तांकां राधा राणीले एक नुपूर मेळटा तो पर्सनली तांकां दिता म्हूण आनी ते नुपूर राधा राणीक दिल्ले निमित्त तांगेले एक शांती केन्ना तांणी कितली सिन्सियरली ती सेव करता आशिल्ली ती ताका श्यामा म्हळ्यार राधा राणीची कोण श्यामाक आनंद दिला श्यामानंद म्हूण तांगेलें नांव जाल्लें म्हळ्यार एक सिंपली एक तांगेल सायडा देखून कसं एफर्ट आशिल्लें
की जीव गोस्वामीन सांगल्या म्हणजे तांणी चांग रुपार ते सेवा कुंज क्लीन करून दवरता आशिल्ली म्हूण सांगिल्लें आसा. आनीक एग्जाम्पल पळयत म्हळ्यार हनुमंताक तांणी हनुमंतान सूर्य देवा वचून निमगुचें आसा की म्हाका तुगेलें तें ज्ञान प्राप्त जावका, तूं मागीर गुरू जावन म्हाका पुरो शिकोवका म्हणून. जाल्यार सूर्यदेव सांगता ना, मागीर रथ राबना घुंवता आसता तेन्ना म्हाका शिकोवचें कशें जातलें तुका म्हणून. तेन्ना हनुमंत कसं करता, ना ना तुगेलो तूं भोंवता आसतलो म्हणून. आनी सूर्याल रथा येतरा हनुमंत उलटा चमकता आसता केन्ना आनी सूर्यान इन्स्ट्रक्शन्स दितना म्हळ्यार सूर्याल रथ कितले स्पीडार चलता आनी जाल्यार हनुमंत सूर्या फेस करून उलटा चमकता आसता सूर्या रथा येतरा सूर्यान आयकुचें खातीर. म्हळ्यार कसं एक एफर्ट घालनी पडलें देवाल विशय ज्ञान प्राप्त करचे खातीर म्हणून आमी पळयत. तशींच आमी पळयत नरोत्तम दास ठाकूर म्हळ्यार आमी कितले की पण तांगेली चांग चांग भजन आयकून अशें पुरो. तांणी इतलो व्हड परिवारां देखून आशिल्लीं ती, जाल्यार तांकां लोकनाथ स्वामी शिश्य जावंक आशिल्लें. ताका तांणी एक प्रकारारी सान रुपार एक कसं तांगेले सेव करता आशिल्लीं. लोकनाथ स्वामी तांगेले आशीर्वाद प्राप्त करचे. म्हळ्यार त्या टायमार टॉयलेट आनी नाशिल्लें. खंयचे झाडां लागीं झाड फॉरेस्टांत वचून ते कसं करची करता आशिल्लीं ती. तेन्ना लोकनाथ स्वामी पळयता आशिल्लीं की तांणी तेंचे ते झाडां लागीं बसतात पळय ते केन्नाय भारी क्लीन आसता. हें कशें साध्य आसा बा? एवरीडे सकाळीं ते भारी चंद क्लीन आसता मू. ताका तांणी एक पंता तांगेले सकाळींची तांणी एक झाडार मातशें निपोवन बसता ती. कोण कशें जाता बा हें क्लीन म्हणून. तेन्ना पळयतात तांणी नरोत्तम दास ठाकूर येवन ते एरिया फुल्ल क्लीन करून वता म्हूण पळयतात. तेन्ना ते लोकनाथ स्वामीक दिसता की कसन एक प्रकारार हागेले सेवाच भाव आसा म्हणून. म्हळ्यार पुरा जेन्ना आमगेले पळयल्यार हें व्हड व्हड भक्त तांगेल सायडा देखून कसं की एक एफर्ट घालता ती मुखारसून वचचे खातीर म्हूण आमी पळयत. नारद मुनी वय तांणी सान आसतना पळयलेलें आसल्यार तांणी ते पुरा तांगेले सान प्रायर नारद मुनी काणी आशिल्लें. तेन्ना तांणी पळयत की नारद मुनी विशय भागवता म्हणटा आसतना कसं तांगेलें एक एक्सप्लेनेशन आसा की दान्ते धृत क्रीडनाके नुवर्तनी चक्रुकृपा यद्यपि तुल्य दर्शन शुश्रुमाने मुनयो इपभासिनी म्हणून. दांते इतले सांज चलडो जाल्यार नारद मुनी कसं आसा अक्रीडा खेळच्यान तांणी तांकां इंट्रस्ट नाशिल्लें ते. अनुवर्तनी तांगेले ते साधू जनान सांगिल्लें तांणी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करून ट्राय करता आशिल्ले ते. अल्पभाषिनी म्हळ्यार कसं नाशिल्लें देवाल विशय मात थोडे उलोवचें म्हणून नारद मुनीन सान प्रायरी दाखोवन दिलेलें आसा आमकां म्हूण आमी पळयत की कशी एक प्रकारार तांणी तांगेल सायडा देखून एफर्ट घाल्लेलो आसा म्हणून. सतताम भजताम प्रीतीपूर्वक. आनी कसं एक करतना हें भजताम प्रीतीपूर्वक म्हळ्यार एक पंत आमी अशें जगता की कसं करतना मेकॅनिकल जगता म्हणटात पळय एज अ फॉर्मॅलिटी एज अ रिच्युअल करता ती म्हणून. जाल्यार देवान ह्या श्लोकान सांगून दिवचें आसा भजताम प्रीतीपूर्वकम म्हणून. म्हळ्यार आमी पळयत कशी भागवतामान तो श्लोक येता पळय गजेंद्राक. गजेंद्र कितली कश्टांत आशिल्लो जाल्यार ताका देवाल दर्शन जालें ताका कसं तागेलें इतलें ते क्रोकोडायल ताका पांयां चाबून रगत येवन ते कितले दुख्खांत आशिल्लो तो गजेंद्र. जाल्यार ताका ताणें प्रार्थना केलेल्या प्रकार देवू दर्शन दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी त्या देवाल दर्शन दितानाची गजेंद्र कसं करता इदम ज्ञानम उपास ते दर्शन दिलसिताकाची सो अंत सरसे उरुबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मती हरिम खा उपात चक्रम म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार देवाल दर्शन मेळ्ळी सिताकाची गरुत्मती म्हळ्यार गरुडार बसून तो देव आयलो म्हूण तेणें सांगिल्लें आसा. तेन्ना कसं न्हय कुडले ताणें गजेंद्रान एक फूल दिल्लें म्हणून प्रितीन फूल दिल्लें देवाक म्हणून. भजताम प्रीतीपूर्वकम म्हळ्यार आमकां लायफान तुवें कसं कसं कश्ट येवचे पुरो कसं यशा पुरो जाल्यार गजेंद्रान पळय कितली की कशी आमकां एक काल रुपी क्रोकोडायल येवन आमगेले पांयां धरून राबिल्लो आसा केन्नाची. जाल्यार त्या सिच्युएशनान तुवें गजेंद्रान एज अ फॉर्मॅलिटी करनी मनान ते
फूल दिलेलं असं देवाक म्हणून सांगितलं असं. कसं सांगितलं असं, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते. आणि तांतू कसं ने उत्क्षिप्य शांभुज करम गिरमह कृच्छ्रान म्हणून. म्हळ्यार ते फूल प्रितीन तो गजेंद्र देवा प्रार्थना दिता म्हणून. सो त्या प्रकारार ताका मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. सो ह्या प्रकार पुरा करताना कशी करचें तें आमी पळयत की देवची आमकां दाखयता की हे हगूर हगूर भजतां प्रीतिपूर्वकम कशी एक पंत जायच ना अभ्यास योग्य युक्तेन चेतस्य नानगामिना परमं पुरुषम दिव्यम यथी पार्थ अनुचिंतयन म्हणून आमी पळयता. म्हळ्यार की ओवर अ पिरियड अनुचिंतयन अभ्यास योगेन ते खंडित साध्य जातले म्हणून आमी पळयता. सो ह्या प्रकारार आमी ब्रीफ रितीरी ह्या आयचे श्लोकाचे विषय डिस्कस केलेले आसा. आता एक 5 मिनिटां खातीर हांव क्विकली रिकॅप करता. त्याच्या नंतर तुमकां तुमगेले कसन एक पॉइंट्स चॅट बॉक्सार घालका जाल्यार घाली येता और अनम्यूट करून तुमगेले कसन एक अभिप्राय और तुमगेले कसन शेअर करता जाल्यार तुम्ही हे फॉरमार शेअर करूं येता. सो हांव क्विकली रिकॅप करता. सो आमी स्टार्टिंगार पळयलें की भगवत गीताचे विषय आमी पळयतना आमी पळयलें की कशी भगवत गीता एक प्रकारार आमकां आमगेल फायटिंग स्पिरीट रिवाइव करचे खातीर हे आमकां हे ज्ञान मेळटा. आमगेल कसन आमी लायफान चॅलेंजीस आसता ती ते फेस करचे खातीर दिसता. आमगेल एक प्रकाराची इनर बर्डन पुरा दोश वचून आमकां मुखार वचून चांग रुपारी एक जीवन करचे साध्य मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. इदम ज्ञानम उपाश्रित्य हे भगवत गीता ज्ञान आमी केन्ना तांतू आश्रय घेता ती तेन्ना आमकां प्रलय न व्यथंती च म्हणून म्हळ्यार आमकां ते एक शक्ती मेळटा पुरा एक लायफात सिच्युएशन फेस करचे खातीर. हे चतुश्लोकी भगवत गीताचे मागीर आमी 10.8चे रिकॅप केलें की कशी आमकां देव अल्टिमेट कॉज आनी देवाला आश्रय मेळ्ळ्यार आमी आमकां सॅटिस्फॅक्शन आसता लायफान तू. आणि 10.9 तू मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च. सो त्या पुरा पॉइंट सारी आमी कशी देवाले चरण कमला वैरी असोसिएशनान आमी केन्ना ओट्टू आसता ती तेन्ना तुष्यंती च रमंती च. चैतन्य महाप्रभू जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा. हे इन्स्ट्रक्शन्स आमी पळयले. मागीर आमी आयच्या श्लोका वयर डिस्कस केलें. आयच्या श्लोका वयर डिस्कस करताना तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामीं योगं तं येन माम उपयान्ति ते म्हणून. म्हळ्यार ह्या श्लोकाचे आमी ट्रान्सलेशन पळयलें की कशी आमी कसने पूण एक इंटेलिजन्सान तूं उणेपण असल्यार वय आमतू देवचे आमगेले कसने उणे असल्यार वय देव कवर करून घेता म्हणून. एक साण काण आसा पळय कशी एक पण एक ब्राह्मण आशिल्लो काय तो भगवत गीता वाचिताना ताका मन आवच्चें नाशिल्लें सम म्हणून जाल्यार रडण येत आशिल्ली काय. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तागेले एक पंत येवन निमगीत काय तूं कसले रडता सर म्हणून. बाकी पुराजन तुगेले मस्कीर करता आसत की तुका सम भगवत गीता वाजूचें येना म्हणून. तो सांगता वय म्हाका सम भगवत गीता वाजूचें येना वय म्हळ्यार म्हाका संस्कृत आनी तितली समय येना ताका मेगेल जन मस्कीर करतात दिसता. जाल्यार मेगेल गुरून म्हाका सांगिल्लें भगवत गीता केन्नाय वाचूं म्हणून त्या फॉलो करता असो म्हणून. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता काय तुकाच भगवत गीताचे कसन म्हूण ते भगवत गीताचे एसेन्स पळता तुका कळना म्हणून. म्हळ्यार ह्यांची श्लोकाचे एक प्रकार हे दृश्टांत आमी पळोवया की कशी आमी आमगेल सायडा देखून ट्राय करता ती कसने उणे असल्यार देवाल सायड देखून देव कंप्लीट करून दिता. आमकां ते आमी 10% केल्यार ते 90% देव कंप्लीट करून दितलो म्हूण आमी पळयता. जाल्यार आमी आमगेल सायडा देखून कसन करचें आसा तें आमी ट्राय करता म्हूण सांगिल्लें आसा. कशी आमी भागवतमाचे श्लोक पळयले की एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. भजतां प्रीतिपूर्वकम तशींची प्रसन्न मनान भगवत गीता भगवत भक्ती आमी ट्राय करता ती भगवत तत्व विज्ञानम ऑटोमॅटिकली जातलें मुक्त संगस्य जायते म्हणून. सो कशी युक्तानां सतत कशी भजतां प्रीतिपूर्वकम. या दोन्हीची आमी मना वरका अशी न्ही की आमी इंटेलेक्चुअली म्हळ्यार
हांव त्या भगवद्गीता समजून घेता और हांव ताजे अर्थ काण घेता म्हूण ते मातशें मना वचचें न्ही. देवा तुगेल दयेन हांव कसंय एक प्रयत्न करता आसाची तूं म्हाका मना वेल्यार मात हें साध्य आसा भगवद्गीता कसं म्हूण कळचें का म्हूण. त्या भावनेन आमी केन्ना गुरूल आश्रय घेवन देवाल चरण कमलार आश्रय घेवन आमी भगवद्गीताक प्रार्थना करता ती तेन्ना खंडीत आमकां तातूंत मुखारसून वचत तसलें भाग्य मेळटा. भजतां प्रितीपूर्वकम म्हूण. सो आमी 3 टायपा योगास म्हूण पळयलें तातूंत श्रेश्ठ म्हळ्यार बुद्धी योगा म्हूण आमी पळयलें तें. आनी संघे शक्ती कलियुगे आमी केन्ना पुरायजन ओट्टू मेळ न्हू केन्ना भगवद्गीता विशय हाजी अध्ययन करता तातूंत एक विशेष शक्ती आसा म्हूण. आनी एक मात क्वॉलिफिकेशन आसा तुका सतत युक्ता नामांत कसं न्ही सिन्सियर एंड डेडिकेटेड आमगेले कितलें साध्य आसा तें आमी करता घेतल्यार देव देव पळयता तातूंत कळटा म्हूण. आनी एक एक्सपेक्टेशन आसा कितले साध्य आसा थोडे पुणी आमी आमगेले लेखा सर्वीस करता म्हूण. तेन्ना आमी थोडे पुणी सर्वीस करता ती कशी प्रितीपूर्वकम. तेन्ना देव खंडीत येन माम उपयांती ते ह्या श्लोका म्हणटे देव खंडीत मुखारसून वाट दाखयता. आमी ते साल 2-4 एग्जाम्पल्स पळयले कशी तो दुखी कृष्णदास श्यामानंद प्रभू जाल्लो तागेल चांग रुपार तागेल रुपार सेवा करून कशी हनुमंतान देवाला एग्जाम्पल दाखयलें की तो ज्ञान प्राप्त करचे खातीर सुर्याल उलटा चमकून वय तितले परिश्रम करचे तयार आशिल्लो म्हूण. म्हळ्यार आमगेले सायडातून एफर्ट घालता म्हूण. तशींच आमी पळयलें कशी नरोत्तम दास ठाकूर तागेल गुरूल आश्रय घेवचे खातीर कशी ते एक सान रुपार सेवा करता आशिल्लो वृंदावनांत म्हूण तें पळयलें. आमी पळयलें कशी आनीक एक दृश्टांत नारद मुनीन इतले सान बालक असल्यार वय तो कशी ते साधू जनाले तागेल तर्फेन कशी ते एक सेवा करता आशिल्लो तो करता आनी ताजे निमित्त तागेल आशीर्वाद प्राप्त जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर आमी लास्ट सारी गजेंद्रालें एग्जाम्पल पळयलें की कशी गजेंद्र तागेले कितले कश्टार आसतना ते क्रोकोडायलान पांय धरतान वय तो भजतां प्रितीपूर्वकम देवाल दृश्टी जालसिता तो प्रितीन देवाक ते फूल अर्पण करता म्हूण भागवतमांत आमी पळयलेलें आसा. सो एक प्रकारान आमी पळयता आमी कसंकी थोडे करता ती मेकॅनिकली न्ही भजतां प्रितीपूर्वकम केल्यार खंडीत देव तागेले चरण कमलार पावस तशी आमकां बुद्धी दितलोची येन माम उपयांती ते. आनी ते ओव्हरनायट जायसना हगूर हगूर अभ्यास योगेन म्हूण देवान भगवद्गीते सांगिल्लें आसा. सो हांगा रापयत हांव आयची सेशन कसं उलयलें तूं चुकी जावन आसल्यार तुमी पुरायजनांक क्षमापण करून दिवता. तुमगेले कसं कॉमेंट्स कसं आसल्यार तुमी चॅट बॉक्सान तूं टायप करून घाली येता और अनम्यूट करून घ्यायचे. ब्रजगोपी माताजी तुम्ही कसं कंक्लूड करूया. हरे कृष्ण.